देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक वेताव तेन्ना आमकां विरोध, त्रास, द्वेश अनुभवूंक येतलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट करतात तांकांय अशेंच घडटा. दृश्ट पिंगेक सोत कोडू लागता. जेजूक पासून आपल्याच मनशांनी दुमाळो दिलो. जो मनीस आपल्या मिसावांचो मोग करता तो कितलोय कठिनायो आयल्यार पासून थीर रावता. आमकां सगल्यांक एक मिसांव दिला. जायत एक पाय कसो वा माय कसो, एक शिक्षक कसो, जावं पाद्री वा माद्री, शेतकारी वा दुसरो कोणूय जावं, आमकां सगल्यांक एक मिसांव दिला. म्हजें मिसांव हांव बरे भाशेन सारथी पळयताय गाय. जाणें आमकां भासायला ताचेर आमी विश्वास दवरुया. तो म्हणटा, तुमच्या माथेच्या केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. जेजू आमचो राखणदार आमकां सांबाळटा आनी तोच आमचें मिसांव सारथी पावूंक आनी शेवटाक व्हरूंक आदार दितलो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, भरवशान राव.